दिव्यवाणी 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 ताळो आम्ही उमाळो ताळो आम्ही उमाळो. देवबरी बगीसांस तुमकां सुमेस्तांक मागता थाळो उमाळो कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत आशेता. आयकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM. सांगत पळोवन आसात तुमी दिव्यवाणी यूट्यूब लायव्ह चॅनलाच्या ताळो उमाळो कार्यक्रमांत. परत नव्या सैऱ्या संगी आमचो मुलाखत जाता, आमची वळख जाता. तशेंच जिवितांतली वळख आज ताळो उमाळो कार्यक्रमान ताळो आसलो उमाळो जावन बदलता. मोगोचनो तुमी आयकलां एक नांव फ्रांसीस साल्डाना म्हणलें, पूण फ्रांसीस साल्डाना बंटवळ म्हणच्या की पंचू बंटवळ म्हणल्या नांवान एक फामाद जाल्लो व्यक्ती, कवी, साहिती, लेखक, कार्यनिर्वाहक, एक उद्यमी आनी जायतो रितीन समाज सेवा केल्लो एक व्यक्ती. ताणें जायत्या रितींनी वावर दिल्लो आसा कोंकणी शेतांत. तर आज भोवमानेस्त पंचू बंटवळ आमचे संगी हजर आसा. आपल्या पत्नी आनी तेगा भुरग्यां संगी बंटवळ वस्तीकरणाचो ओमानेस्त आज ताळो उमाळो कार्यक्रमांत आमचे संगी ही वेदी वांटून काण घेतना ताका पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत म्हणटा. मोगाचो स्वागत, देव बरें करूं. पंचतट्टू तुजे कडेन उलोवंक मस्त आसा म्हाका, पूण आज तुजे कडेन उलयतना तुजो एक विचार या तुजो बायोडेटा हांवें सांगूंक गेल्यार मस्त आसा, पूण बायोडेटा वयर उतरावन हांव उलोवंक आशेतां. तशें म्हणटा आसतना हांगासर तुज्या जिविता विशीं आमी एक सुकन्या नदर मारली तर 1967 इस्वेंत मे म्हयन्याच्या 18 तारखेर तुजो जल्म आनी त्या दिसातावन आजून म्हणसर त्या एका जिवितांत देवान दिल्ल्या एक स्पोर्टी मेळचें की आमी म्हणचें जिवीत. आनी ह्या सगळ्या जिवितांत तुवें जायतें केल्लें आसा, जायतें साधन केल्लें आसा, जायती देणगी दिल्ली आसा. तुजेंच म्हणलें अस्तित्व तुजे कविते मुखांतर, तुज्या पदां मुखांतर तुवें संवसारांत उरयल्लें आसा. तातूंत मोगोचें न्हू आमी ताळो उमाळो कार्यक्रम म्हणटा. ताळो उमाळो म्हणलें एक पद आयकात तुमी. सो ताळो आनी उमाळो ही दोन उतरां जे कोणाचीं कितें म्हणून आमी नेणां आसतना सुरू करच्या वेळार हे आमी एक ल्हानशें टायटल ट्रॅक जावन काण गेल्लें. उतरां म्हज्या मतींत आसलें ताळो उमाळो दवरीत म्हूण कार्यक्रमाक. आनी तो व्हडच्या निर्देशका लागीं हांवें सांगिल्लें आसा असलें एक हांवें टायटल चिंतलां म्हूण. आनी तेंच एक आमी चिंतता आसतना एक पदांची 2 लायनी आमकां मेळिल्ल्यो. तशें त्याच एका नांवांकाल हें कार्य आमी सुरवातलें आसा. पूण ताळो उमाळो म्हणलें पद अस्तित्वाक हाडूंक कारण जाल्लो हस्सू मनेस्त स्टुडियोंत आसा म्हणटा आसतना आमकां अभिमान भोगता. तर मनेस्त पंचू बंटवळ तुवें बरयल्लें हें पद ताळो उमाळो आनी आमी नेणां आसतना हें पद ताळो उमाळो म्हणलें कार्यक्रमाक म्हणसर पावलां. तशें म्हणटा आसतना कशें भोगता तुका आज? मस्त संतोश भोगता. हें पद हांवें बरयल्लें भोव पोरणे 1989 इस्वेंत. ते दाळ आमी बरो भुरगे जावन आसले, हांव 18 वर्सां 20 वर्सांचे भुरगे. ते दाळ आमकां उमेद आसली. त्या वेळार माणसोबन म्हणलें एक बारी नावाडीक आसलें. त्या वेळार आमी एक पदांची सांज करया, ह्या पदां बरया म्हण सांगून उमेद आयली. आमचे सांगात तरणाटे आसले. तशें मागीर ब्रदर्स बिल्डर म्हूण सांगून आपुर्बायचो एक संगीत पंगड आसलो. तांतूं आमचो आयवन नोरोन्हा कोंकणींतलो मोहम्मद रफी म्हूण आमी म्हणटा, तो भोव आपुर्बायेन पदां म्हणटलो. आनी ताची सिंथिमेंताळ पदां लोकमोगाळ आसलीं. तो मेलविन फिर्सोच्या संगीत पंगडांत आसलो. अशें जावन हांव ताका एक फावटी भेटल्या वेळार तो म्हणलो आमी थोडे पदां दिशी जाल्यार हांव तुका थोडे ताळे घालून दिता. म्हजे लागीं मस्त बरयल्ली कविता आसल्यो. त्यो कविता व्हरून ताका दिल्ल्यो. आनी त्या वेळार त्या ताळो आनी उमाळोक आयवन नोरोन्हान बरें एक संगीत दिलें आनी ताणेंच तें गायलें. तशें एक पद आमी तांतले खाली 2 लायनी मात काडल्या जाल्यार हे पदाचें हक्क जे कितें आसा तुजे कडेन आसा म्हूण आज आमकां कळ्ळें जालां. थोडीं पदां MP3 जावन संवसार भर पयन करतात. म्हळ्यार सिडींत आसलें MP3 पावतात. MP3 जावन ह्या पेन ड्रायव्हा मुखार पयन करता आसतना थोड्यांक कितें रुचता तें खाण घेतात, पूण सोदना करतात. थोडे फावटी कळी जावचें मस्त कश्ट म्हणटा आसतना बोवापुरबायाचें तुजें एक ताळो उमाळो हें पद आज संवसार भर नांव वाडलां. एका कार्यक्रमाच्या मानतान नांव वाडलां म्हणून
म्हणून आनी त्याच कार्यक्रमांत सोयरो जावन आसा जर आसा तुका आमच्या निर्देशका तर्फेन मानादेक दोतोर मेल्विन पिंटो तर्फेन परत स्वागत म्हणटा आसतना तुजें जिवीत साहित्याच्या शेतान उंचलें जावन आसा. वय एक साहिती म्हणून वळखपाचें जाल्यार ताणें साहित्यान केल्ली सेवा गरजेची म्हणटात. 200 वयर पदां, 500 वयर कविता, चुटुकां ही तुज्या साहित्य शेताक एक साक्ष मात न्हय. जायत्या पत्रांत तुवें बरयलां, लेखलां आनी एका पत्राचें संपादकपणी 100 वर्सांच्या आवदेक सांबाळलां म्हणटा आसतना हें उस्तयता उस्तूंक पिकास आनी खोरें हाडलां हांवें आज सांगसर. पूण उस्तूच्या पयलें सांगचें जाल्यार साहित्याचें एक देणें तुज्या थंय कशें तें रुतां जालें, वृद्धी जालें, ह्या हाची एक सुरवात कशी लाभली तुका? साहित्य म्हूण तूं तुका कशें पारखूंक सुरू केलें? ह्या कोणे तरी तूं जितें एक साहित्याचें देणें आसा म्हूण सांगलें आसा गे. हांव ल्हान भुरगो आसतना आमगेर म्हजे भयण सडाव जावन काणयो बूक आनी वाचताले आनी ते सडाव जावन बूक आनी पुरो घरा हाडून येताले. ते बूक आनी हाडून आमी वाचताले. त्याच वेळार कोंकणी पत्रां ही घरा येतालीं आनी त्या वेळार विक्टर रोड्रिग्साच्यो काणयो पुरो येताल्यो. त्यो वाचता आसतना एक उमेद वाडली. म्हजें 10वेचें शिकप जालें, PUC जाले उपरांत हांव ITI खातीर कोड्याळ आयिल्लो आसलो. त्या वेळार ताचे मदें म्हाका मस्त वेळ आसतलो. त्या वेळांत हांव एक फावटी मित्र संपादक डॉल्फी कास्याक मेळ्ळो. डॉल्फी कास्या लागीं हांव सडाव जावन सेड्ड कुशालाय उलोवंक आसलो. तो कुशालाय म्हणटाना तूं मस्त उलयताय म्हणटालो. देखून ताणें म्हाका एक कॉलम दिलो, हप्त्याचो चिमटो म्हूण सांगून. हप्त्याचो चिमटो? वय हप्ते एक फावटी काडटालो. पूण पन्नास आनी 2 हप्ते म्हणटा ते मस्त जाले आनी भोव अपूर्बायेन ताणें केल्लें आसा. तें म्हाका तांतूं एक बरें नांव आयलें आनी त्या वेळार हांवें पंचू बंटवळ म्हणून नांव काण गेल्लें. कोणाक गोत्तू नासलें पंचू बंटवळ म्हणून कोण गोत्तू नासलें. तेन्ना म्हाका सकयल फ्रांसीस म्हणून आपयतालें. अजून पसून म्हाका फ्रांसीस सायडान म्हणून कोणी नेनात, पंचू बंटवळ म्हणून मात जाणात. पंचू बंटवळ तें नांव येवंक कितें म्हण कारण आसा गे? या कोणें तरी हाचे खातीर काले म्हणटात एक ल्हान आसतना आमी म्हणटात आडनांवां दिवचीं आसतात, तशेंच उलयलें की तुवें काण गेल्लें पंचू म्हळ्यार कालें ना. ते म्हळ्यार हप्ते चिमटे म्हणटाना तें पंच आसलें, सडाव जावन पंच आसलें. देखून त्या वेळार हांवें तें पंचू बंटवळच म्हणून नांव काण गेल्लें. ओके. तुका कोणी गॉडफादर आसात गे बरोवच्या शेतांत या कोणी म्हणे? म्हाका गुरू आसात. हय, म्हजो गुरू जावन आसा डॉल्फी कास्या. ताणें म्हाका मस्त प्रेरण दिल्लें आसा. बरें बरें म्हणटालो आनी हांवें मस्त बरोवन ताका दिलें. बरोवन दिल्यार सकट ताणें कोणशाक दवरलें. पूण तुवें बरयलें आनी कितें अशें बरें करून बरयचें, तुजें नांव येयचें, तुवें बरें करून बरयचें म्हणटालो तो. अशें बरोवन बरयतना म्हाका ताका ल्हान ल्हान आर्टिकल आनी परत ताणें फायज करून सुरू केलें. ओके. पयलें म्हाका जेलपत्राचेर म्हजी काणी 25व्या वर्साच्या जुबलेवाक ताणें म्हजी काणी गेली. ती काणी तितली बरी नासली म्हणून हांव आतां सांगता. आनी ती काणी बरी आहली, त्या दाड म्हाका बरी आसली. ती ताणें गेल्ली आसली. ती काणी म्हजी पयली काणी म्हणयत. त्या उपरांत हांवें काणयो बरोवंक सुरू केल्यो. मागीर इल्ली इल्ली बदलावण आयली. म्हाका मागीर एक म्हजो इश्ट आसलो 1989 मेळ्ळो, तो केविन डिमेर्लो म्हूण सांगून. तो आनी हांव भोव सांगाती जावन आसले. आमी दोगी जाण सांगाता काणये विशयान मस्त उलयतालो. तो दलीत आनी दुर्बळांक आनी शोशण करतल्या विशयांत मस्त उलयतालो. आनी ताच्यो काणयो सडा जावन तोल्यो आसल्यो. देवनूरू महादेवपाचे आनी पुरो काणयो तो वाचतालो आनी तो म्हाका वाचूंक दितालो तोल्यो काणयो. आनी तूं वाच आनी ते चिंता पडले हें चिंतापच तुका एक बरें शोशणाच्या विशयान दिता म्हूण सांगून. देखून तोल्यो पुरो काणयो वाचून वाचून हांव इल्लो बदललो. मागीर हांव आनी केविन दोगी जाण एकामेका स्पर्धा देवल्या. राखण्या स्पर्धांत 1989 इसवेंत आनी 1990 इसवेंत आमी दोगांयनी एकूच विशय काण गेलो, तो शोशण विशयानूच काण गेलो. आनी दोगांयनी स्पर्ध्याक साहित्य स्पर्ध्याक काणयो बरयल्यो आनी त्यो काणयो बरयल्ल्यो तांतूं पयलें स्थान म्हाका मेळ्ळें, केविनाक 3रे स्थान मेळ्ळें. ओके. सो तूं ताच्या 2 मेटा मुखार आसुल्लें. ओके. तेंची जिवितांत जाल्लीं तुजीं थोडीं घडितां. तुज्या जिविताच्या सुरवातेर 3 पत्रांचो प्रभाव तुजेर मस्त आसा की तातूंत तुवें बरोवंक सुरू केल्लें मित्र, जलो आनी काणीक. तुजे थंय आसलें एक 3 एक कालें म्हणटात तें देणें. त्या पत्रांनी तुका संवसारभर वखाणचें बरी, नांवाडचें बरी, लोकांक वळखुचें बरें केल्लें जावन आसा. कितें सांगूंक आशिल्लें ह्या 3 पत्रां विशयान? तुज्या जिविताक कशीं पत्रां एक वाड दाखयल्यात? ITI करता आसतना म्हाका काणीक पत्राक हांव गेल्लो. म्हळ्यार हांव ताचे पयलीं वेलांकणी एक टुराक गेल्लो आसलो. त्या टुरांत म्हाका सांगाता मेळटा आसतना त्या वेळार ताणें सांगलें तुजे खंयची काणी आसली म्हाका धाड म्हूण सांगून. तशें हांव गेल्लो. हांव ताच्या ऑफिसाक वचून दिताना
थंयसर कामाचे मनीस उणे आसले तशें. तो म्हणलो तूं सहसंपादक जावन येताय गी म्हणलो. आनी त्या वेळार हांव थंय सहसंपादक जावन शिरवलो. त्या वेळार सांबाळ उणो आसलो. सांबाळ उणो आसल्यारय वंडी आसले, पूण म्हाका मस्त शिकोवंक मेळ्ळें. पेपर कशें सेट करचें, संपादकीयंत कशें काम करचें तें प्रचिंत आपूण बरें आयलें. करेक्शन करचें कशें, मागीर खंयची पेजी कशें बरयत, खंयचे लेखकाक मेळचें, संदर्शन करचें. तर त्या वेळार हांवें सर खाणिकांत सुमार एक 25 ते 30 जणांक संदर्शन केल्लें आसा व्हडल्या मनशांचें. ओके. बीजेपी सल्डाना तोंड धरलें, 80 लोक धरलें केल्लें. ओके. 2005 इसवेन तुका एक व्हडलो जलो घाल्लो खंय, आनी 2011 इसवेन म्हण आसा तो जलो बावोंक ना खंय, आनी 2011 इसवेन तुवें सकला दवरलोय खंय जलो. कित्याक तितलो जड जालो गे कालें सांग. ना, म्हाका जड जावं ना. म्हाका मस्त खुशी आसली. कारण म्हळ्यार पत्र सोलोवन व्हरूंक. पूण हांव घरा एकलोच आसलो. म्हजी माय हुशार नासतना आसली. तिका भलायकी बरी नासली आनी तिची साकरी करूंक आमी घरा हांव आनी म्हजी पतीन मात आसली. तिका सोलोवंकूच जायनासलें. तिका खंयचेय गरजेक आमीच काम करचें आसलें. आनी मायचो म्हाका मस्त मोग आसलो. आनी आमी मस्त मोगान मायचे सेवा करचे खातीर हांवें सगळो वावर सोडून जलो तो सकला दवरलोय. वय जलो सकलो. 1989 इसवेंत तुवें एक नाटक कवळे रुपार सादर केल्लें. भोवशा त्या वेळार नाटक कवळे रुपार येवचें म्हणल्यार एक खुशयेची गजाल. घरांत कॅसेटी आसताल्यो, मस्त कॅसेटीचे भांडार आसताले. ताचे उपरांत सीडीचे भांडार जाले. आतां पेन ड्रायवांतच पुरा कवर जाता आनी मुखल्या दिसांनी कितें कळीत ना. पूण एक तो नाटक जावन असो माथारिया की हॉर्बस हो नाटक तुवें बरयल्लो आसा. लगभग एक या 1.5 घंटे सो तितल्या अवधीसो 1 घंटे सो. हाचे विशीं थोडें सांगवेत गी. हो नाटक एक खंयच्या एका पाठतळार आसा. हाका पाठतळ म्हूण काय ना. हो कॉमेडी एक नाटक. म्हळ्यार खाली हांसोवच्या खातीर मात्र हांवें बरयल्लो. आमच्या इगर्जेंत 1986 इसवेंत हांव हर एका क्रिस्मसाक एक नाटक आसा करतले. आनी हर एक नाटक आमी भोव अपुर्बायेन करतले. हांव बंटलो घरस म्हाकाय म्हजो एक नाटक आसूं दी म्हणून आशा जाली. आनी त्या खातीर हांवें नाटक सादर करूंक एक परमिशन विचारलें. म्हाका म्हजो नाटक वाचता आसतना तें करूंक बारीक कश्ट आसात म्हणून जालें. देखून हांवें तें कश्ट आसा जाल्यार आमी रेकॉर्डिंग करया म्हणून सांगून आशा जाली. आनी तक्षण हांवें एक त्याच वेळा नाटक रेकॉर्डिंग केलें. आनी त्या वेळार हांवें डॉल्लाक सांगाताकान गेलें. डॉल्ला मुखांतर हो नाटक आमी आसा केलो. आनी भोव अपुर्बायेन हो नाटक कवळे रुपार आयलो. 1986 इसवेंत म्हणजे 9 इसवेंत जालें. ताचे 3 वर्सां पयलें तूं एका कार्यनिर्वहणाच्या शेताक आयिल्लें. भोवशा मलगड्या एका कार्यनिर्वाहकाच्या पंक्तेर तुवें आसाय. आनी ताचे उपरांत जायते तुका गुरू म्हूण म्हणटात आतांचे पिळगे पुरा. तोड आसल्ली एक परिघात कार्यनिर्वहणाच्या शेतान आनी आतां बदललेली परिघात. ह्या कितें तरी आसा गी तूं पळयता डिफरन्स. तूं कार्यनिर्वाहक जावन कारण कितें ह्या वोंड घाल्लें गी कोणें तुका? ना, म्हाका कोणूय वोंड घालूं ना. ते दाळ सराव जावन कार्यक्रमांनी आमचे वाड्याचे गुरकार भोव अपुर्बायेन कार्य सुरू आसले. आनी सराव जावन त्या घरांनी कार्य म्हळ्यार 2 माटो वाजताले. आनी सकड खुशीनी व्हंकले गेले पार्टीचे, न्हवरे गेले पार्टीचे म्हणून सांगून 2 माटो अंत कार्य चलताली. आनी गुरकाराक मांड दिल्यार गुरकार भोव अपुर्बायेन कार्य चलयताले. ताचे उपरांत एक अशें जालें खाला म्हळ्यार एकच मोटो घालून सांगाता एक कार्य करचें म्हणून सांगून तें कोडयाळांत ती पयल्यान सुरू जाल्लें. बंटवळांत तेणें नातिल्लें. तशें म्हज्या एका इश्टान सांगलें ताच्या काजराक तूं म्हाका एक MC रुपार येजे म्हणून सांगून. ताची पतीन जावन आसली देरेबेलची. आनी त्या दिस हांवें कार्यक्रम निर्वहिसिल्ले. आनी त्या वेळार हांवें सकड संगती आमच्या मलगड्यांनी खर्चे रितीन केल्लें. आनी हेर एका हांव विवरण दिवंक सुरू केलें. आनी तें विवरण कोडयाळकारांक मस्त लायक जालें. ताचे उपरांत म्हाका कोडयाळकारांनी 2-3 कार्यक्रमाक आपयले. तशें जावन ताचे उपरांत हांव चड कोडयाळाक, उडुपीक, कुंदापुराक, बैंदुराक सर गेला. पंच बंटवळ आतांची 10 बोटां पांयांची 10 बोटां आसल्या बरी लगभग 20 सर्तेक रितीच्या चटवटिकांनी क्रियेळ आसाय. तातूंत तुज्या पोटाचो ग्रास जावन आसा तुजेंच म्हणलें उद्यम संतोश केटरस जे कितें तो सोडून आसाय मडकांपान बंटवळान सोडून आसाय. 1991 इसवेंत हें तुवें प्रारंभ केल्लें. आतां 30च्या संभ्रमार आसा आनी खंडीत जावन फाटल्या 30 वर्सांनी कॅटरिंगाचे उद्यम सुरू घराघरांनी प्लेटी अश्यो दिवन आसले हातात हात बदलून आसले. ताच्या उपरांत नवी सिस्टम आयलें. तोळ कॅटरिंग सुरू करूंक कारण कितें तुवें ह्या एक आतां फाटीं पळयतना हें उद्यम तुका हात धरलां गी हात सोडलां अशें बगता? न्हीद जावन म्हजें उद्यम जावन आसलें. हांव प्रेसांत काम करनासलो. म्हळ्यार न्हीद जावन पेपरांत आसलो. 84, 85, 86, 90 म्हणसर पेपरांत आसलो. हांव एक स्वंत उद्यम जावन अमर प्रिंटर्स म्हणलें एक सांगाता म्हजे इश्ट सांगाता आमी आसा केल्लें. आनी तातूंत हांवें सगळें आसा तशें भोव अपुर्बायेन जावच्याक
एक सगळी तयारी केली. मागीर म्हाका तें व्हडलें म्हणल्यार बरी जालें. व्हडलें म्हणटात न्हय, हांवें वाळून सोडलें. पुरो जालें, हें वाण सोडलें. हय. ताचे उपरांत हांवें त्या वेळार एमसीन बरो पयलेंच करनासलो. 86 एमसी करतालो देखून म्हाका कॅटरिंगाचे बिझनेस चड वयर दिसलें, आवडलें. त्या खातीर हांवें मागीर 1999 इसवेंत हांवें कॅटरिंगाक सुरवात केली. आज म्हणसर जाल्यार भोव अपुरबायेन चलून आसा, बरें आसा. म्हाका कॅटरिंगांत बरेंपण आसा. आनी तुवें कार्यनिर्वाह विशयान विचारलें म्हणजे लागी आदीं थावन चलून आसची रीत आसा पळय ती आतांय आसा, पूण इल्लें नवें जावं मात्र आमच्या थोड्या एमसीनी आसा केलां. थोडे डॅन्सान आनी थोडे हांसोवपाच्या विशयान, थोडे आनीक ते कविता जावं दिनांतल्यार एक विनोद सांगून कार्य सोबयतात. तातूंत इल्लेशें जिवाळ आसा आनी लोक आतां चड कार्याळ ना तितले मातसांगे सोडून आतां एमसी मात कार्याळ आसता. हय हय. ओके. हांगासर बंटवळ फिरगजेंत सेवा तुवें दिली आहे, उपाध्यक्ष जावन सेवा दिल्ली आसा बंटवळच्या. सर एका वांट्यांनी तुवें एक मुखेल पंक्तेर तूं आसुल्लोय. सांग, फिरगजेची सेवा देवाची सेवा म्हणटात, कित्याक तुमच्या घरान येता एक पदऱ्याप उब जाला आनी एकांडी जावन मंगळूर सीजन मुस्तफा मात पदऱ्याप जावन आसा. तुवें सांगल्यार बरें आसलें जालें म्हणूंक जाय. म्हाका 2005 इसवेंत हांव फिरगजेचो उपाध्यक्ष जावन नेमक जालो. फादर आतां आमचो विगार जेराल बाप आमचो विगार जावन आसले आनी त्या वेळार म्हाका तांणी मोठो सहकार दिल्लो आसलो आनी तांच्या वावराक हांवें म्हजो मोठो सहकार दिलो. म्हजें इल्लें नवें सावाचें चिंताप आसलें, तरणे चिंताप. तांकां तें खुशी लागतालें. त्या वेळार थोडो मिली गरज बांदताले आमी, पयलीं कॉपेल आसलें. ताचे खातीर मस्त वावर केल्लो आसा आनी म्हज्या आनी फादर मॅक्सिम नोरोनाच्या आवदेर थंयसर एक नवी इगर्ज जाली. हे म्हज्या एक वावर शेताक एक व्हडलें नांव मुदये वयलें थीक म्हणून. वय तशें. मागीर ल्हान ल्हान कामां म्हळ्यार लोकांक गरजेची आनी लोकांक मर्जेची, लोकांक उपकाराक पडची ती कामां केल्लीं आसात. दुबळ्या धाकट्यांक फावुरले आसा. भलायकी निधीचे आनी पुरा कामां भोव अपुरबायेचीं जाल्लीं आसात. अशें जाल्ल्यान म्हाका तो संतोश म्हजो वावर हांवें बऱ्यान केला म्हण सांगून. ओके. तर तुमच्या कुटुंबांत एक जाग आसा म्हणून विचारलें हाचे विशयान तुवें. फादर जे सल्डाना प्रस्तुत इजयचे विगार बाबते जावन आसा. हय. देवापणी तुमच्या कुटुंबांत आसल्यान हांगासर कितें साहित्याची सेवा केल्या या कितेंय जाल्यार हांगा एक घरांतले मागणे या गरजेची एक देवबिरांती कारण म्हणून म्हाका भोगता. वय तशें आसा. एक म्हजी मावशी आसा, मायेची भयण, सिस्टर सॅलरीन, ती बेतनी मेळांत आसा. ती आमकां हर एक ती मार्गदर्शक, म्हाका जावं दी, म्हज्या भावाक जावं दी, भयणीक जावं दी, सगळ्यांक मायेची भयण. तशेंच म्हजो पाप्पा मिलिटरींत आसलो, पयलो शिस्तेचो मनीस. ताचे चड आमकां भुरग्यांक सगळ्यांक म्हजो आब चड लागशिल्लो मनीस. तो मास्टर जावन आसलो आनी तोय शिस्तेचो मनीस जावन आसलो. आनी तो आमकां मिसाक सकाळीं 5 वरांक उठयतालो, 6 वरांक आपण व्हरतालो, 7 वरांच्या मिसाक आपण व्हरून आमकां ल्हान भुरग्यांक आपण व्हरून फाटी आपण येतालो. येताना फाटी येतालो गोळी भाजी दितालो. ओके. 1990 इसवेंत तुवें एक उजवाडा काडिल्लो बूक आसा, तुज्या कवितेचो बूक तो जावन आसा काळजागास. आनी तांतलें एक पद अजुनूय कॉम्पिटिशनाक जायते जाण वेंचतात. ती कविता पदां रुपी बदलल्या आनी खंडीत जावन हें पद एक इतली अस्मिताय आसलें पद की पयस रावून पळयनाका, लागीं येतूं आज दोळ्या मुखार लजेनाका, आयक काळजागास. हय, खंडीत जावन आज कसो उब जालो ह्या काळजागास विशयान. ह्या कविते फाटले एक तुजें चिंताप कशें आयिल्लें आनी ही कविता उपजोवंक कारण कितें आसा गे ताका एक. हांव त्या दाळा म्हाका कवितेक गुरू जावन आसा मेल्विन रोड्रिगस. हांव त्या दाळ सराव जावन काणीक पेपरांत काम करनासतना सांजेर फाटी येताना तो अर्बन आमच्या हांगासर कॅश्यू फॅक्टरीन काम करनासलो. थंयसर ताका हांव भेट दितालो आनी त्या वेळार म्हाका तो कविता विशयान मस्त सांगतालो आनी म्हणटालो तूं बरय, तूं सदांय बरयला आनी 10 फावटी वाच, 20 फावटी वाच, तूं खाली बदलावन मेळटा तें कर, तशें अशें म्हणटालो. आनी ताच्या एका प्रेरणान म्हणलें बरें, तो म्हजो एका संगीताचो गुरू, ह्या कवितेचो गुरू म्हणून ताका हांवें सांगीत ताका. तशें हांवें सुरू म्हजें बरयल्लें पद इलारा म्हज्या मोगाचें. हय, तें म्हजें बारी मोगाचें पद, भोव अपुरबायेचें कविता ती. तशें ती कविता मुंदरसून तूं गेली आनी त्या वेळार हांवें सबार कविता बरयल्यो. त्यो पुरो बऱ्यो लागल्यो ताकाय खुशी जाल्यो. आनी बरें करीत म्हणालो.
तशें ते मुंदरसून गेल्यो. पळय तुजे कवितेन कसली शैली वापरताय न्हू, त्यामुळे थोड्यांक मोगाची, थोड्यांक रागाची, थोड्यांक मनजातीची, थोड्यांक प्रकृतीची. मोगाची घाली. तुका मोगाची आतां मोग आतांय मोगूत आसा. पूण काळजागाचें विशेष पद कित्याक म्हळ्यार तें हांव सांगूंक अशें येता की तें पद सगळ्यांच्या जिबेर गळटा आनी कोणी खंयच्याय कॉम्पिटिशनाक गेल्यार तें पद म्हणून प्रायज आपणयतात आनी तसले एक न्याय ताका दिल्ले आसा. एक उलो येवन आसा तुजे कडेन, पळोवया कोण उलयता म्हणून. हॅलो, नमस्कार. हॅलो, नमस्कार. फ्रांसीस सल्डाना नमस्कार. नमस्कार. तुमचें नांव? कशें आसा तुमी? हांव डिसूजा वळचिलचावन. उलया सोजान उलया. बरो आसा. तुमी इतल्या कडी करतात न्ही. आतां आयकल्या प्रमाणे कविते, एका भशेन नाटक, एका भशेन कॅटरिंग, एका भशेन एमसी आनी ताच्या पयले पत्रांती आसलो. तशें म्हणटना तुका कडी करूंक टायम कसो कोंदोन येता. आनी हें करूंक मुख्य कारण तुका ल्हानपणीच्यान तूं बरो नासलो म्हणजे 77 जन्म जाल्लो म्हणटाय. 66 बरो नासताय. 1977 ना 66 सॉरी. जाल्यार त्या दाडोन इतलें पुरो बरयतना तुका हाच्या विशयांत आतां फाटीं चिंतूंक गेल्यार कितें बघता खंय आलो खंय पावलो म्हणून कशें तुका साहित्यान आमी मस्त शिकोवंक आसा. आमी मस्त वासीत जाय. आमी कितलें वाचता आनी कितलें समजता, कितलें आयकता तितलें बरें आसा. आनी आमींत आमचे चिंतापत्र व्हरतना चिंतपाक आकाश इतली रुंदाय आसा, दर्या इतली व्हडली गुणाय आसा. तशें जाल्यार आमी मस्त वाचूंक आसा. आनी वाचतना आयकतना आमकां वस्तू साहित्या विशयान शिकोवंक जाता. शैली एकल्याची एक थर आसता. म्हजी फेवरेट वस्त म्हळ्यार मोठ्यो काणयो तशें आनी विनोद. तशें जावन कविताक म्हाका कवी म्हणच्याक चड हांव मोठ्यो काणयो असो मनीस म्हूण सांगल्यार बारीक खुशी म्हाका. जिवेतान ती मोठो तुमकां मस्त बरें मागता. देव बरें करूं. जाय तशेंच आजचे चड तुमी बरो आनी फामाद जायचे म्हणून देवाचे आशिर्वाद. ओके, देव बरें कर सर. देव बरें कर. सोजाम तुजे विशयान जायत्या विशयी सांगले जाल्यार टायम मेळटा की म्हण वॉच बंदी न्हय म्हण वॉच पळयल्यार टायम कळना. वॉच पळयल्यार टायम कळना, देखून टायम मेळना म्हणटा. हे कितें जावं हांगा सरी सरूंक जाय. आनी एक उलो येवन आसा. कोण आसा पळया. हॅलो, नमस्कार. हॅलो हॅलो कोण उलयता? हां हॅलो, आयकता. ग्रेस मिरांदा उलयता. ग्रेस मिरांदा. उलया. पंचू म्हणटना म्हाका ताचें नांव विचारूंक जाय आसलें. तें रोशनानंतर सांगिल्ल्यान बरें जालें. फ्रांसीस सल्डाना सगळ्यांत बरयता म्हणटालो. पूण आतां आमच्या घरा राखून येता. पूण पंचूचे कलेक खंयचें येना. आतां इतलें कळना तें बरयता, पदां बरयता आनी म्हणटाले तें पूर आतां राखण्यार कित्याक येना. राखण्यार पयलें येतालें म्हूण म्हणटालोय. देखून आतां आनी म्हणी राखण्यार इल्लें बरोवन तुजें कविते आमकां इल्लें आयकोवचें बरी कर. आनी तूं आनीकी उत्तुंगाक पावचें बरी तूं आनीक इल्लें चड बरय आनी आमकां इल्लें वाचत्याक उमेद दी. आमी वाचूल्यांत राखण्यार काल सदां वाचूल्यांत वाचचें. आमी एडवर्ड नदरेताचें काल येता आनी कोणाचे नवे काले आसा म्हण पळयता. पूण नवे काले येना, आशिल्ल्यांत आसा. देखून हाचे उपरांत म्हणी तूं इल्लें राखण्यार उमेदीन इल्लें बरेंशें जाल्यार आमकां राखणो वाचूंक इल्लें बरें जातलें. आनी तुका हाचे उपरांत देव आनीकी बरोवंक तुका बॉल वळायते दिवन दे म्हण हांव मागता. ओके, देव बरें कर. हां कित्याक बरय नाय म्हणी सारता ते पंच आसलें पंचून बरय जे काय राखण्यार म्हणटा ते काले म्हणटाय सांग जाप दिल्यार बरें जालें. म्हजे सडावच्यान काल म्हणजे एक पंच आसता. एक काल अखेरीक काणी सुरू करता आसतना खंय जावन सुरू जाता, अखेर जातना काल काणी नासता की बरयतना पंच तेजी जाल्या तशें कांय ना. पूण ती काणी सडावच्यान म्हजी शोशणाचे विशय आसता म्हणटा ताका एक लास्ट एक अंत्य आसता. बरें अंत कराळ या बरें अंत्य सडावच्यान संतोश जयंत. ओके. ग्रेस मिरांदा बाय जाप मेळ्ळी म्हणजे आनी कित्याक आतां तिका एक घुसपट गोंदळांत आसा ते तूं राखण्या खातीर मात भविश्या तांगे राखणो मात येता जायचे इल्लें समर्थन दिलां येदोळस. पूण एक तिच्या खातीर एक हांव म्हळ्यार प्रस्तूत आतां वीज पत्राचेर सहसंपादक जावन आसा. आनी थंयसर म्हाका चड वावर आसा. म्हळ्यार सगळे पेपर आमचो ऑस्टीन डिसोजा प्रभू अमेरिकान आसा, चिकागोन आसता.
आनी हांवें हांगासर त्या खातीर वावर मस्त करचें पडटा. काणयो ಒಟ್ಟು करचे परतून दांड दिवचे, कविता ಒಟ್ಟು करचे, एडिट करचे, मस्त काम आसा. आनी हें पत्र तो सगळोच चलयता जाल्यार पयलीं एकलो चलयतालो, आतां आमी दोगी जण सांगात कान दिवन आसा. संतोश म्हाका. हय. आनी जायते आतां पत्राची सायज वाडल्या न्ही. ई पत्र जाल्यार पानां साडल्यां जाल्यार ताका एक दीस येता येतना तुमी कलोक हीट घालतात गे. वय आनी नवें सामान आणत आसा. वय वय खंडीत खुशी जाली. आमचे संगी पंचू बंटवाळ असून अनेक उलो येवन आसा तुमचे लागीं उलो. हॅलो, नमस्ते. हॅलो, गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग. नमस्ते. कशें आसात गे? बरो आसा. बरो आसा गे. आतां एक तुवें सॉंग सांगलें न्ही, बारी बरो आशिल्लो तेचे. सॉंगाची उतरां आतां चिंत वय. देव बरें करूं. एकदम लायक जालें तें पद. आनी एक बरें पद सांग न्ही. आवयचे गले म्हणून एक पद सांग पळय तुका बरें आसा. सेंटिमेंटल पद मस्त आसा ते. एक एंड जाताना म्हाका सांग जाय ते प्लीज. ओके ओके. रिक्वेस्ट करता. आनी काल तुज्या विशयान मस्त आयकलें हांवें. जावन देव बा बरें जावन दी तुका. आमी पुरा मागता तुजे खातीर, तुमी पुरा मुखार वसाजे आनी आमचे जाले तुमी बरे बरे सॉंग्स सांगून. आनी काले गुरकाराचे काले गीत सांगले ते वाड्यांतले पुरा ते आयकले हांवें. ते म्हाका लायक जाले तुजे उतरां पुरा. तशें ती मुखार सराचे आणकी आमी तुजे खातीर मागतात. हांव न्ही जावन हांव तुजे खातीर मस्त मागता. बरी भलायकी लांब हांव मेळोन दी तुका. आनी हांव तुजे खातीर मागता. ओके पुत्ता. सॉंग्स म्हाका सांग प्लीज. ओके. बाय बाय. टेक केअर. ओके. बारी खुशी जाली तिने उलोवन. बहुशा हांगासर तुजे विशयान तुजें पॉतिकार आसलें. बहुशा पद तुवें लिखिल्लें, तुजी उतरां अनेकल्यान तुज्या काळजांतलीं बोगणां काळजागास आसलो तुजो दुसऱ्यान तो वळयलो आनी हांगासर खुशी भोगली. जिवीत म्हणटा आसतना थंय सदांच गोड लाडू मेळनात खंय. थोडे फावटी त्या जिवितान आमी आंबोटी खायचे पडटा गे. कडवो खाती दिता म्हणटात थोडे फावटी. तशें म्हणटाना तुज्या जिवितांत गोडूच सदांच घडला म्हूण सांगूंक जायना. कांय काळी मोडाय थोडे फावटी येतात गे. अशें घडीत घडलां गे. घडलां. 1995 इस्वेच्या डिसेंबर 28 तारखेर म्हाका एक ल्हानशें एक्सिडेंट जालें. हांव टू व्हिलराचेर कोडयाड येता आसतना मारेबडा लागसार एक चेडूं भुरगें म्हज्या स्कुटराक आड आयलें. आनी थंयसर आड येता आसतना ताका सुकोवंक म्हूण हांवें ब्रेक मारली. आनी ब्रेक मारता आसतना हांव आड पडलो आनी म्हाका मार जालो आनी म्हजे तकलेक मार जालो. आनी मार जावन रगत मस्त वेळ 1.5 घंटो म्हणसर वळोन गेले. म्हाका गोतून म्हाका मत नासली. मागीर एका मापळ्यान म्हाका हाडून आस्पत्रेंत सिरसायलें आनी ताणेंच रगत दिलें, सकट केलें, घरा खोबारी पावली. ताचे उपरांत हांव मोतीरच नासलो. सुमार 3 म्हयने मोतीर नासलो. म्हळ्यार मोत आयलें जावंक पुरो म्हाका कळनासलें. म्हळ्यार हांव वखदार आसलो म्हणना. तेंच मागीर परत 3 म्हयने उपरांत घरा विसरता आसतना टायम विसरलो. पूण म्हाका कालें अर्थ जावना. परतून तशें न्हिदलो. परत ताचे उपरांत परतून म्हाका 3 म्हयने परतून न्हीद येयली. तशें 6 म्हयने हांव न्हिदले कडेच आसलो. तेन्ना हांव वाचचो म्हूण सांगून धैर्य नातिल्लें. तो जिवितांतले एक मस्त दुखेस्त घडीत. पूण तुका एका मापळ्यान आमी पळयत म्हणटा हांगासर जात जात धर्म धर्म म्हूण पळोवच्या बदलाक मनीस म्हणली एक जात आसा, मनशापणाची जात आसल्यार थंयसर एका व्यक्तीन त्या घडये तुका रगत दिवन वाचयल्ल्यान आमच्या जिवितांत व्हडचें एकच रगत, तांबडें रगत. आनी त्या रगतान जात ना न्हय. तशें तुज्या जिवितांत परत तुका एक पुनर्जीवन फोण मेळ्ळां म्हणून तूं सांगूंक शकता. हांगासर आनी तुजे कडेन उलयतना खंडीत जावन म्हाका संतोश भोगता. तुज्यो कविता मस्त आसात. लारा म्हज्या मोगाची कित्या खातीर म्हूण तुवें सांगलें तुजी पयले एक मोगाची कविता. हाचे सांगता परत आतां कित्याक तुवें बरोवचें उणें केलां. थोड्यांचें शीन आसा पंचूचें आतां कांय वळना, पंच मेळनात म्हूण. तूं विजांत आसाय संपादक पूण सांबाळटाय, संपादक पूण सांबाळताय जाल्यार कित्याक तें एक मदें अवधी जिणेंत ओत्ताड येता आसतना 2011 इस्वेत हांव म्हजे माय कडच्यान आसलो एक सांगलें तशें. 13 इस्वेंत म्हजी माय सरली. ताचे उपरांत हांवें थोडो तेंपो उगीच बसुरलो. नाका म्हूण सांगून. पूण बरयतालो, बरोवन म्हजे इतलें काण दवरतालो. आनी म्हाका म्हज्या मतीच्या समाधाना खातीर सोडटालो न्ही, वाचतालो न्ही, बरयतालो आनी दवरतालो तशें. मागीर म्हाका डॉल्फी कस्यान परतून कान वळयले. तुवें काणी बरी येता म्हणून सांगलो. तशें हांवें परतून काणी बरोवंक सुरू केल्या. तशें एक काणी बरयली. ती बरयली हांवें मायच्या वयरची एक काणी बरयली, माय पाटी आयली ना म्हणून सांगून. आनी थंय ताणें बरोवंक सुरू केल्ली. आज म्हणसर हांव कंटिन्युअस
एक 6 वर्सां हांव परत बरयता बरोवन आसा. हय. आनी फाटल्या दिसांनी एक 2-3 हास्य कादंबरी बरयल्यात आनी आनी बऱ्यो विनोदी काणयांत म्हाका आयल्या बरें नांवूय आसा आतां. मायच्या एका दिवसा वरवीं तुज्या जिविताच्या साहित्याच्या शेताक एक सुकी दाड तुवें हाडली आनी ती सुकी दाड परत डॉल्फी काश्यान ताणें कितें उदक ओतून थंयसर परत जिवाड केली. तशें परत तुजें तिंतेर उलयता आनी पंचू उलयता म्हणून म्हाका अभिमान भोगता. हांगासर तूं पंचायतांत ती सेवा दित आसा एक मेंबर जावन आनी तुज्या पंचायतांत तुवें दिल्ली सेवा हाचे विशीं इल्ली जळक वळख करिताय गे. वय 2005 इसपेंत हांव पंचायताचो मेंबर जालो आनी त्या वेळार पियोंच्या उदकाची चड तत्वार आशिल्लें आनी त्या वेळार रमणाथ रैकारे सांगून आनी पुरा उदकाची वेवस्था एक करचे भशेन व्हडलें काम एक आमच्या गांवांत आसा केल्लें आनी तशें केल्ल्यान आमकां एक 3 बोरवेलां जालीं. एक मोडांकोपांत, एक आमच्या गांवांत, मागीर एक गोरेमार म्हूण सांगून थंयसर. त्या 3 गांवांनी बोरवेल तावन 3 आमच्या जाग्यांक उदक मेळटालें. आमचो म्हळ्यार व्हडलो वाडो तशें जाल्ल्यान. ओके, एक भास उरवाजे जाल्यार ती भास बरयचे आनी ती भास ताचे खातीर आमी वावुरचे म्हणटात. तुमच्या काळाच्या एका साहित्यीक पळयल्यार आनी आतांच्या भुरग्यांक आमच्या तळे युवाजन साहित्यीक पळयलें जाल्यार भाशेन मस्त फरक आसा. आमी म्हळ्यार 10 शब्दांत 1-2 म्हणी फिरंगी भाशेचे इतर भाशेचे शब्द आमी घालून आमची भास मुखार व्हरूंक पळोवन आसा. आनी मुखल्या दिसांनी काही एक आमचो आसात न्हू दुसऱ्यांचे आसात गी म्हणून गोतून आमच्या उपरांतली पिळगी येता आसतना हें उराजें जाल्यार एक भाशेंतले ग्रेस्त शब्द आनी कितें अभिवृद्धी जाय जाल्यार पंचबाब खाल्लें म्हणून कशें तें कितें जायचें तुका? आमी त्या फाटल्यान घरांत उलोवंक शिकाय पयलें आनी जाता इतलें चड कोंकणींत उलयचें आनी हर एक शब्दाचे अर्थ गोत्ता आसल्यार आमकां ते सलीस जातात. त्या दाळा आमकां आमच्या भाशे वयर अभिमान सडटा. निजन आमकां आतां इगर्जेंत मीस आनी पुरो आशिल्ल्यान आमकां चड कोंकणी आतां जिवाळ आसा. एका जवळ तें नासलें जाल्यार आमच्या जवळ 100% इंग्लीश शब्द तरी कोण जाता कोण ना. हय, बहुशा हें सुतार थोडे दिसा आदीं मनेस्त आमी गोत आसा कोण ताचें नांव आल्वारीस आमी म्हणटा ताका नवीन कुलशेखरान उल्लेख केल्ले आसा. मुंबईंत मिसां उराजें जाल्यार ताणें ताच्या खातीर कोंकणीचें मीस केल्लें आनी तशें जावन इल्ली कोंकणी उरली ना जाल्यार इंग्लिशाक लोक आमचे कोंकणीचो लोक वचून व्यामो सडला म्हणले ताणें उतार उलयले आसतना तुजें उतार ताका एक पूरक जावन आसा. तर मोगोचें तुमी उलया. पंचू बंटवाळ आमची संख्या आसा 6364204949 संख्या फोन करच्या रुपये. हांगासर तुवें नायटी केल्ल्यो आसा, थोड्यो नायट सदर केल्ल्यो आसा, हाचे विशीं थोडें सांगताय की कित्याक आतां येनात पंचूच्यो नायट्स? आतां नायट्स करूंक बारीक कश्ट आसात. ते दाळा ती उमेद आशिल्ली आमचें तरणाटपण आशिल्लें, बारीक खुशी जाताली. ब्रदर्स बिल्डर आशिल्ले, आयवन नोरोन्हा आशिल्लो, तो एक आमकां मालगडो बेसावन दितालो. तर आमचे जॉन मार्टीस म्हूण आसलो एकलो मास्टर, तो आमकां उमेद दितालो. अशें जावन आमकां त्या वेळार चड बरेंपण आशिल्लें. जॉन गोम्स आसलो, प्रकाश गोम्स आसले, लँड्सी नोरोन्हा, तशेंच विजय नोरोन्हा हांणी पुरो मोठो पाठिंबो दिल्लो आसा. अशें जाल्ल्यान आमकां त्या वेळार नायट करूंक आनी पुरो चड बरें जातालें. आनी हांव बरोवन दितालो मात्र हांव. आनी म्हजी एक इल्लेशें चिमटे काडची संवय म्हणटा हय, पंचमारची संवय आसली. हय, तुवें नायटांय केलें, पोदांय बरयलें, सीडी काडले, बुकी काडले आनी कितें काडून बाकी आसा? आदुरी सोपण घालें आसा गे? आदुरे सोपान वेगीनच एक काणयेचो बूक बरोवचें आसा, कविते बूक एक प्रिंट करचें आलोचन आसा. 7 दीस जाल्यार एक विनोद एक बूक ह्या दिसांनी बरयली 2 कादंबरी आसात, दोनी बऱ्यो आसात. त्यो एकूण बरो स्पॉन्सर मेळ्ळ्यार तो बुकार ऑफर करचें आलोचन आसा. पंचूच्या जिवितांत तुवें साहित्यान इतली सेवा केली आसतना तुज्या पाटीक सुखाचे पंच मारले चड गी दुखाचे पंच मारले चड? साहित्यान की साहित्यान विचारचें साहित्यान सुखाचेच संतोषाचे पंच हय, पाडता पडुल्लेच आसात. वय हांव तुका 2-3 संगती सांगता. 2000 इसवेंत आमी खाणीक पत्र सुरू केल्लें आसा. मौरिस देसावट्टो, मौरिस देसा म्हजो बरो इश्ट. हांवें ताका सांगलें आमी पेपर सुरू करया म्हणून सांगून. हांव तुका सपोर्ट करता म्हणून सांगून. त्या वेळार म्हजे इल्ले पयशे आसले तशें आमी सांगता म्हणून आनी हेंड्री डी सिल्वान आमकां मोठो सहकार दिल्लो आशिल्लो. आनी अशें आमी खाणीक पत्र सुरवात केल्लें. सुमार 5 वर्सां आमी खाणीक पत्र चलयल्लें आसा. ओके, ताचे उपरांत दुसरी गजाल मागीर जेलो
मागीर जेलो मात तुवें 6 वर्सां लयलें आनी जेल्याक तदाळाची कांय कशी आसली तुवें म्हणलें तुज्या मायचे एका भलायके वरवीं तुवें तें रावयचें पडलें पूण रावयतना कोणें तुका आक्षेप घाल्लो ना की कित्याक रावयताय बसाणी सारलें म्हणून हांवें म्हजी सत गजाल सांगता आसतना तांकां कांय भोगता न्ही. आज मनेस पंच बंटवळ सांगता जायते पंच आमी म्हळ्यार बॉक्सिंगाचे न्ही जिविताचे पंच उसारल्ले आसात हांगासर आनी हांगासर पंच बंटवळ एक समाज सेवेन ते उखल्लेलो हात म्हणून म्हज्या प्रस्तावांत हांवें वाचल्लें आसा सांगल्लें आसा तुमचे वचेर दवरल्लें आसा. नवोदया स्वसहाय संघांत ते आसा तो आनी लायन्स क्लबांत तो सक्रीय जावन सेवा दिता आसा. आमची समाज सेवा कितें गरजेची आनी तुवें खंयच्या समाज सेवा विशयान एक थोडें तरी सांगूया कित्याक उजव्या हाताचे दाव्या हाताक कोणून वचकी पूण समाज सेवा आसल्यार कितली बरी कित्याक प्रेरीत जावयेत कोणाय की. वय केदाळा म्हजें एक्सिडेंट जाल्लें त्या दिसतावन हांव समाज सेवेन चड मुखेलपण आसा. वय आतां सळाव वचून हांव रक्ताची रगत दिवचें श्रमदान बरें करता हांव म्हळ्यार एक योजना करनासा हांव आनी लायन्स क्लबांत तेंत वावर करनासत तशें हांव लायन्स क्लबांत सरूंक तें एक मूळ कारण म्हणून येता. नवोदय स्वसहाय गुंपांत लोकांचे पयशे उरतात तातूंत कितें बरेंपण जाता ते लोकांक उपकारता म्हण सांगून आतां लोक इल्लोसोय हें जाला खाली म्हळ्यार हातांत पयशे ना जाल्ल्यान इल्ले कश्टारी आसात म्हणून आज तूं आमचे संगी आयलाय आज हांगासर जायतें तुवें उलयलें आनी जायती तुज्या जिविताच्यो एक आमी फाटी नदर मारली परत गडितान तेंची वाड जाली म्हणटा आसतना घरांत आसच्या मनशांक आमी केदाळे विसरूंक नजो म्हणटात आनी कितें जाल्यार घरांत आनी तांकां स्वागत करे जे दार उक्तें करे जे जेवणाच्या मेजार हाडून दी म्हणटात ती पतीन आनी ताका भुरगीं तुजें हांचे विशीं थोडें सांगवेत गे तुज्या साहित्याच्या शेताक कसो सपोर्ट आसा ती नाल्यार जर एक बापय दादलो भायर वचून स्वतंत्रतेन स्वतंत्र सुकणें जावन उपता जाल्यार आहा पळय तें बायले सो सांगात मस्त आहे नाल्यार पाकाट्या कातरले जाल्यार गोवान उबंकी जावन घरा भितर बसचें पडटा कालें सांगू जाय. निजान म्हज्या साहित्याक म्हजी आवय प्रेरणा बहीण प्रेरणा आनी म्हज्यो काणयो वचून म्हजी बायल म्हज्या मोगार पडली आसा. काणयो वचून मोगार ही मोगा स्टोरी थंय सुरू जाल्ली न्ही. वय आनी कागदार उपरांत आमच्यो काणयो चलतल्यो ते दाडा काणयो वाचताले कोण ना आतां वाचताना गत्तो ना म्हाका पूण आतां घरा काम सड आसा तशें जाल्ल्यान आनी भुरगो म्हजो एक चेडको दोग जाण चेडवां व्हडलो चेडको आतां इन्फोसिसांत काम करना आसा तशेंच CA शिकोवन आसा आनी एकले नर्सींग शिकोवन आसा. हय खुलो येवन आसा. हॅलो नमस्कार. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಕೊಟ್ಟಾರವ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳಿದೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಏನಾದ್ರು ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಹೌದು ತುಳು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಪದ್ಯ. ಹಳ್ಳಿ ಕೇರಿಡು ಬೀದಿ ಸಾದಿಡು ಹಳ್ಳಿ ಕೇರಿಡು ಬೀದಿ ಸಾದಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ದ ಗತ್ತು ತೋಜುಂಡು ತಾಳ ಮೇಲ ಕೋಲ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ದ ಮೇಲ ದೊಂಡೆದ ಪಸೆಯ ಜುಂಡು. ದೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಅದು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಖಂಡಿತ ಪಾಡ್ಕ ಸರ್ ಪ್ರಸಾರ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸೊ ತುಳು ಇದಿಲ್ಲೇ ಆಸಾಯ್ತು ಸರ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದೆ ಕೇಳುಗರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಸೊ ಅನೇಕ ಕಾಲರ್ ಇವ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. हॅलो नमस्कार. नमस्कार. रत्न शेट्टी. रत्न शेट्टी ನಮಸ್ಕಾರ ಉಲಯ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಡು ಆಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ತುಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಂಟ್ವಾಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಬಂಟ್ವಾಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ. ओके मॅडम. ओके थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. सो तुमची इंटरव्यू आमचे पळय कितले जाण आयकून आसतात सांगात दिवन आसा थोडे उलोवंक भियेतात थोडे उलोवंक कावज येतात थोडे उलोवंक खुशी पावतात अशें म्हणटा आसतना 3000 वयर कार्यनिर्वाण केलां कार्याक तुवें फाटल्या एक लगभग 35 वर्सांच्या अवधेर मलगडो कार्यनिर्वाहक तूं जावन आसा. कितें गोड कितें कोडू अनुभव तुका आसा? खंयचे कोडू नात. पंचूक लोकांनी आपणायला आनी म्हणजे हांवें दुसरे तावन शिकलां. हांवें उरल्यांक दिलां उरल्यांक शिकयलां. म्हाका सुमार 17 ते 18 जण शिश्य आसात. जेजूक 12 मात्र जाले तुका 18 शिश्य म्हणी आसात. कोणी सुद्दां म्हणी याद घेतात.
असतात ना तसे असचे ना चिंचे भशेंत तर जेवतात नाही तरी आणि जिवितांत ही आडूक आनी गॉड्स आतां आसतातच पूण ती उक्त्यान सांगूंक जायना तरी बटे जाल्यार हे खुशाल आयकता आमी उलोवंक पडटा 18 जणांच्या एका जिविताक तूं एक दिवो जालाय कितें आमकां कळीत आसल्यार आमी शिकयचें म्हणटात वय गी आनी तूं कितें सांगूंक जाय हाच्या विशयान बरेंच कोणें जाल्यार बरें जायचें समाजान सगळ्यांनी मुखार येत जाय तातूंय युवजनांनी आमी आजकाल हर एक फाटी उरता हांवें साबारांक भाशण स्पर्धांत भाशणां बरोवन दिल्लीं आसात आनी भाशण बरोवन दिल्ल्यान मस्तरांनी इनामां जोडलीं आसात तशें आनी तांकां आज उलोवंक आनी मस्त सुलाभ आसा त्या वेळार म्हजीं भुरगीं भाशण करूंक येता कर रे म्हळ्यार आयकनातलीं ती भियेतालीं तशें बरा पूण आतां तांकां गरज आसात आतां ती म्हणटात तुवें म्हाका शिकोवंक हांवें म्हणटात जाल्यार म्हाकाय बेजार जाता म्हणना ओके हांगासर तूं आज आमचे संगे आयलोय 1 घंट्याच्या अवधेर तूं जायते उलयलय जिणेंतली थोडी वास्तव सतां तुवें सांगली आनी तूं आनी एक विचारूंक जाय आसलें कोरोना म्हणलो एक देंवसार संवसाराक आपटाल्या उपरांत तुज्या साहित्यीक वावराक सांगचें न्हय जाल्यार पोटाच्या ग्रासाक आसच्या 2 वावरांक कितें एक मार पडलो आसा गे मार आसा मस्त मार आसा म्हळ्यार कार्य जायनात तशें जाल्ल्यान आमकां आसचें कार्यांत कितेंय जावचें आसल्यार कॅटरिंग जावं दी MC जावं दी तशें जाल्ल्यान हांगा तुमी एक दूख भोगिल्ली आसा आनी एक कॉल येवन आसा कोणाचें पळोवया हॅलो नमस्कार हॅलो नमस्कार ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಯಾರಿದು ಅಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ದಾಮೋದರ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳಿತಾ ಈಗ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ರೋಷನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು दामोदर ಹೌದು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ओके तुमचे विशयान वरकाडीत हांव दामोदर ताणें कॉल केलें आयकून हांगासर आनी हांव उलयलो ताचे कडेन अभिमान आसता हय आनी सांगलें तुवें तेंत एक कोरोना म्हणल्या पॅन्डेमिका वरवीं जायते एक बदलावण जाल्ली आसा हांगासर वेळ दवरलो कळीत जालें ना वेळ गेल्लो कळीत जालें ना 1 घंटो कसो उबलो म्हण कळीत जालें ना पूण मनेस पंचू बंटवळ तुवें जायतें सांगलें आमकां जायते विशयांत तुज्या जिवितांतल्या विशयांत आमकां जिणेंत जाल्ल्या थोड्या गणिता विशीं उल्लेख केलो आसा तूं कसो कार्यनिर्वाह जालोय आनी हें कशें तुका एक शेत लोकांक ओळखूंचें बरें केलें साहित्य कसो जालें आज हांगासर रेडिओ सारंगाच्या स्टुडियोंत येवन दिव्यावाणी यूट्यूब लायव्हारी लोक तुका पळोवन आसा आनी रेडिओ सारंगारी लोक तुका आयकून आसा म्हळ्यार आमी दोनी वट्टू दिवचें उलयचें आयकाचें आनी पळयचें म्हण आमचे 3 नियम आसा तशें जातना कशें भोगलें तुका आयच्या दिसा तुमी एक व्हड विस्तार वावर साबारांक तुमी मुखार हाडला आनी तुमी एक प्रेरक जावन आसात म्हाका संतोष भोगता आनी म्हाका संतोष जालो कितें म्हण सांगलें तो थाळो माळो हेडिंगच म्हजें पद एक बारीक फामाद जाला न्ही म्हण सांगून म्हाका तो संतोष आसलो पूण कशें रोशनाक मेळचें म्हण म्हाका मात गोत्त नासलें म्हाका सारंग गोत्त आसा तुमकां आनी सांगूंक जाय म्हणजे सारंगांत हांवें हाचे पयले 2 प्रोग्रामां दुसऱ्या घरांत दिवयल्यान आमच्या म्हजे एक हिंदू नर्सींग शिकोवन आसा हांगासर तांणी हांगासर एक कॅन्सरा विशयांत एक प्रोग्राम दिल्लो आसा एतेनांत आसतना मागीर पोर ह्या दिसांनी हृदय दिना ताचें पद हांवें बरोवन दिल्लें जावन आसा तशें जाल्यार हांव सारंगाक परनो मनीस हांगा मात पयले वटेन अशें पदांतूय बारी परनो मनीस आनी तुमी म्हाका हांगासर आपयला आज मोग दिला म्हज्या विशयांत गांवच्या सगळ्यांक कळयलां आनी म्हाकाय संतोश जाता म्हाका अवकाश करून दिल्ल्याक तुमकां दिव्य सारंग रेडिओ आनी दिव्यावानी यूट्यूब लायव्ह तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं तशें जाल्यार तुवें सांगचें प्रमाणे ओडोल म्हणलें एक उतर आसा भुरग्यांक तुवें पयलें मुखार धाडूं न्हय म्हणलें म्हाका कितें व्हरूं न्हय म्हणलें पूण सारंगाक पयलें भुरगीं पावलें मागीर बापाय पावलो एक दीस हायसो हास्य संगीत सुताळो मोळांकडो समचा मोगचनो मनेस पंचू बंटवळ आज आमचे संगीत उलयलो आमच्या संगीताची जिविताची बोगना ताणें वांटून काण गेले 1 घंटो हसून म्हजी आनी ताची इल्ली भलायकी बरी जाली आनी तुमची खंडे जावन पळयतल्यांची आयकतल्यांची भलायकी बरी जाल्या म्हणून फाती येता वेळ काण घेवन हांगासर आयिल्ल्या खातीर आमचे संगीत मोलादीक 1 घंटो सरले खातीर भोव मनेस फ्रांसीस साल्दाना
तुजें नांव उल्लेख करीत येता बंटवाळ. कित्याक बौतिजमाचें नांव उल्लेख करना जाल्यार महापताक म्हणटा थोडे आसा मोगान तुका दिल्लें नांव आसा पंच बंटवळ आनी असले एका महान कलाकारा संगी म्हजो एक घंटेचो एक जिविताचो वंटो हांवें सारला म्हूण म्हाका अभिमान भोगता. देखून रेडिओ सारंगाचो निर्देशक बाप मनादेक दोतोर मेल्विन पिंटो निरुडे हाचे तर्फेन सर्व आयकोप्या तर्फेन दिव्यावाणी यूट्यूब लायव्ह चॅनलाचो मनेस्त घटमूट एक तांडेली आसा विनोद गंगोळे तर्फेन तुका देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.